चेअरपर्सनाक की बाबा आमकां लेबर जाता तितले बेगीन दिवपाक जाय। आज प्री मॉन्सून सिजन सोंपलो आनी टोटली आमची जे मेन वार्ड आसा थंय एकदम आवश्यक आसा की लेबर घालपाची। जे नाला आनी गटर आसा ते चॉक जाल्ले आसा। प्रायवेट कंपनीक लागून घालता म्हणटा ते म्हणून हांव म्हणटा की जे वाड्याचेर जाय थंय जायच आसता, नाल्यार टोटली आमचे वास्को बुडटले इतलें हांव तुमकां सांगूं। आनी चेअरपर्सनाक सांगला जाता तितले बेगीन तेमी म्हणटाले की DMA दिना जाल्यार आमची चेअरपर्सनाची मिस्टेक आसा। आमकां कावन्सिलरान सगळ्यांक व्हरून थंय विचारपा जाय, आमी जाल्यार येवपाचें की आमची काळजी आमी घेवपा जाय। नगराध्यक्ष म्हणटा कामाचे खंय DMA कडच्यान अजून अप्रुवल आयिल्लें ना, मात वास्को बुडटी येवची ना म्हूण जबाबदारी घेता। आमकां एवरी इयर जशें आमी लेबर घेताले, हे फावटी आमकां लेबर घेवपाक अप्रुवल मेळोंक ना DMA ऑफिसांचो। आमकां डायरेक्ट आमकां फूल कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक लायले। सो आमी फूल आमची जी गटर्स आसा ते मेजर करून एस्टिमेट करून आमी ते कॉन्ट्रॅक्टाक घातले। टेंडर केलें फर्स्ट टेंडराक कोण येवंक ना, रिटेंडर केलें, सेकंड टेंडर केलें, सेकंड टेंडराक सुद्दां कोण येवंक ना, तो एक्सटेंड केलें टेंडर। ते एक्सटेंड केले उपरांत फक्त सिंगल टेंडर जालो। सिंगल टेंडर जाल्ल्या कारण ते आमी परते आमी PWDक एप्रुवलाक घातलेलें आसा आनी ते एप्रुवल मेळटून हें काम स्टार्ट जालें। पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव की वास्को हेतून फ्लडींग हें जावचें ना, कित्याक आमी हे पयलींच प्रिकॉशन घेतलेलें आहा। बायोगॅस वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट तेतून काय जाता की जे वेट वेस्ट आहा पळय ते फूल ते कन्वर्ट इन गॅस आनी फर्टिलायझरान जातले आनी पर डे आमची कॅपेसिटी आहा 5 टन वेट वेस्ट आनी हे कारणान आसल्या कारणान आमकां खुबसो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।